Page 108, H5. Namaskar Kora, Eyat Namaskar Kora, Somya. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसो. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमकां माय मोगाचो योकार दिता. आयज आमी भाग्यवंत इस्तेव प्रथम रक्त साक्षी हाचें फेस्त समरमता. सांस्तेवांचो लोक आयज आपल्या पात्रांवाचे फेस्त समरमतात. तांचे पासत मागतना आमची खाजगी मागणी त्या आसा ती मनांत धरया. आनी जी कोण आपलो बर्थडे वो कसलो तरी उत्सव सेलिब्रेट करता तांकां आमच्या मागण्यांत धरया. आनी ह्या वेळार देवान आमकां सगळ्यांक ताचो पवित्र आत्मो दिल्लो आसा, ताची कृपा दिल्ली आसा. पूण खूब फाटी आमी तांचो फायदो घेवंक ना. आमचेच वस्तूंकी जियेल्या आनी हे परी दुसऱ्यांक आनी आमकां दुखयल्या. तर हे सगळें पातक आमचें आसा तें कबूल करून देवाचे बोगसणे आतां आमी मागया आनी पोत्तून ताचे कृपेन आनी पवित्र आत्म्यान चलोंक आमी ताचे आतां बोगसणे मागून कृपा मागया. हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्यां देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकले बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोर पोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूं. Amen. Page number A4, Moima Deva Kunsorgi, page number A4. Moima Deva Kunsorgi, Ani Shanti Tacha Isra Samsari, Sofis Poraveva, Sorgi Charanya, Sorpoveda Deva Baba, Ami Duka
मागुया. प्रितीचे बापा, आपणांक दोग दितोल्यांक बोक्षणे मागून भाग्योन दिस्तेवान आपलो प्राण सोडलो आनी असो तो सासणाच्या जिविताक जल्मलो. हो ताचो जैतिवंत मोग समरंबून आमच्या दुस्मानाक बोगसूंक आनी तांचो मोग करूंक आमकांय कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. इस्तेव कुरपेन आनी बोरोन लोकां मदें व्हडल्यो खुणां आनी विस्मितां कोत्तालो. मुक्त जाल्ल्याच्या म्हणलोल्या देवस्थानांतले थोडे जाण तशेंच कांय जाण सिरेंकार आनीक आलेक्सांद्रियाकार आनीक त्या भायर सिलिसियाचे आनीक आजियाचे थोडे जाण उप्रासले. ते इस्तेवा कडेन वाद विवाद करूंक लागले. पूण तो जाणवायेन आनीक आत्म्यान बरोवन उलयतालो देखून ताका फुडो करूंक तांचे लागीं घडोवन आसलें. हें आयकून तांच्या काळजांत राग शिजतालो आनी ते ताचेर आड आपले दांत किल्लूंक लागले. पूण स्तेव पवित्र आत्म्यान बरोवन स्वर्गाक तेळून पळोवंक लागलो आनी ताणें देवाची महिमा देखली आनीक जेजूक देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो पळयलो. आनीक ताणें म्हटलें, पळयात, स्वर्ग उक्तो जालो आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो म्हाका दिश्टी पडटा. पूण ताणें व्हडल्यान वयल्यो मारल्यो आनी कान बेरे केले आनी सगळे ताच्या आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भायर घालो आनी फातरांनी मारलो आनी गोवायांनी आपली आंगावळी एका तरणाट्याच्या पांयाशी दवरली. त्या तरणाट्याचें नांव सावलू. इस्तेवाक फातरांनी मारताले तेन्ना ताणें अशें मागणें केलें, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे. देवाचें उतोरें. देवाचे वडपकार. आमचो जबाब जावं दी. तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. सगळे मुळात तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. तूं म्हजें खडप, तुजेर म्हाका थार दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें खडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. जबाब, तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सोरेस्पोरा, विस्वासी देवा, तुज्या मोगा खातीर हांव आनंदान बगतलो आनी मुरगोडटलो. जबाब, तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. म्हाका पिडापीड दितोल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोसबरीत कर. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय. जबाब, तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. उद्गाराक उबी रावया. Salve sporazoi, salve sporazoi, salve sporazoi,
सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय जय जय. सर्वेस्पोराक जय जय. सर्वेस्पोराच्या नांवान येता ताका जय. सर्वेस्पोर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. सर्वेस्पोराक जय. सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय जय जय. सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या दोरमदुतांक म्हणलें, मनशां थंय शिडूक रावात. ते तुमकां धरून देवरूम सोंबेत व्हरतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जेरबोण मागतले. म्हजे पासत राजा पातशाय सरशें तांच्या आनी अणभव आरत्यांच्या फुड्यांत तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले. पूण तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात. कित्याक उलोवंक जाय तें तुमकां ते घडयेर कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उदेशीं उलयतलो. जिवेशीं मारूंक भावाक भाव आनी बापूय पुताक धरून दितले. पूत धुवो आवय बापांचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो. म्हज्या नांवां पासत सगलो लोक तुमचो द्वेश करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत थीर रावत तोच तारण जडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. जेजून आमकां सांगलां, जेन्ना आमचेर त्रास उपरासतले जेजूच्या नांवाक आमी चिटकोन रावता म्हणून, तेन्ना तुमी भियो नाकात. जेजू सांगता आमकां, आमी पवित्र आत्म्यान बरोवन उलयतल्या. कोणाचो पवित्र आत्मो? जेजूचो आनी बापायचो आत्मो आमचे सवे उलयतलो. म्हणटच त्रित्वे आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत आसा ते आमचे उद्देशीं सगळें कितें म्हणूंक जाय करूंक जाय तें ते कोत्तले. केदें व्हडली आमकां देणें देवान धरलेलें आसा, तर हाका लागून आमी ओदीकूच भियोंक फावना. पूण आमचें जिवीत जशे भाशेन इस्तेवान पवित्र आत्म्यान बरोवन कृपेन रावन सारलें, तेच भाशेन आमी सारूंक जाय. पूण जेजू सारकी आमी त्या वेळार तांचे पासत मागतले हांव आनी तांचे पातोक भोगसूंक आमी बापा कडेन तांचें जिवीत कोत्तले हांव. आनी आनीक कितें कोत्तले हांव? निमाणे वेळार आमचो आत्मो बापायच्या हातान घालून तूंच तो स्वर्गार व्हर आनी म्हाका सासणीक जिवीत दी म्हणून ह्या मनोभवान एटिट्यूडान आमी आमचें जिवीत हे परी सादतले हांव. पूण म्हजे भयणीनो आनी भावनो, इस्तेवाक पळयात कितें जालें पळय तें. इस्तेव गामालियल पळय म्हणटा तो व्हडलो फारिजेवांचो गुरू आसलेलो. तो सगळ्या जाणांक सगळी शिकवण सुमूर्तीची दितालो. पूण मागीर जेजू आयल्या उपरांत हे फारिजेव जे आसलेले सुमूर्त ते शिंकलेले खरे, पूण जेजू आयल्या उपरांत ताका पुतकरलो ना, ताका मारून उडयलो. आनी ताचे पळय पाटलावदार आसलेले तांकांय तशेंच ते मारहाण करून जेजून सांगलां ते प्रमाणे तांकांय काडून उडोवंक सोदताले. इस्तेव
तो खरो फारिजेव आसलेलो, शिंकलोलो, पूण ताच्या जिवितान पवित्र आत्मो ताका मेळ्ळो, कृपा मेळ्ळी. आनी हाका लागून जें सुमृतीन शिकयल्लें तें खरें ताका समजलें आनी तो तांचे फुडें गेलो. म्हणजे पयलें स्वतेच जेजूक पत्करलो, जेजूचो पवित्र आत्म्यान भरोवन तो सगळो वावर बरो करूंक लागलो. तेन्ना कितें जालें जाणां, आपोस्तल आसलेले धर्मदूत तांची आतां संख्या म्हणजे लोकांची म्हणजे क्रिस्तांवांची संख्या वाडली, 5,000 तरी आसलेले. म्हण तांकां आतां म्हण हितून ऑर्गनायजेशन जाय आसलेलें. म्हण ताणें कितें केलें, ह्या परम याज्ञिकांक निवडले 7 जाणांक आनी तांकां मागीर हो बाकीचो वावर करूंक नेमले. म्हणजे प्रवचन करपाक, मागीर दान धर्म करपाक, सगळीं जाणां वेवस्थीत दवरपाक, दुसऱ्या दुसऱ्या ठिकाणीचेर फुडारी जायत आसलेले तांकां ते भशेन नेमले. म्हणटच हो वावर ते कोत्ताना ते म्हण हितून जबाबदारी घेवंक लागले. फकत धर्मदूतच न्हय, पूण आतां हे नवे आसात पळय तांकां. आनी भशेन इगोर्ज मातयेन दियाकोन स्टार्ट जाले आनी ताचे उपरांत म्हण हितून पाद्री. म्हणून हे सगळो वावर कोत्ताना हे बाकीचे पळय आसलेले तांचेर आड गेले. म्हणून आड गेल्या उपरांत ताणें तांकां बरें सुटावे दिले, सारकें स्पश्टपणे सांगलें. ताणें पत्करूंक ना ताणें कितें सांगलां पळय तें. आनी हे भाशेन खूब पाटी जाता, आमी स्पश्टपणे सगळ्या जाणांक सांगता पूण ती पत्करी ना जाली म्हणटच आमी मागीर कासावीस जाता. ना, आमी शांत रावंक जाय, पवित्र आत्म्यान बरोवन कृपेन बरोवन तांकां कितें सांगूंक जाय तें सांगया, पूण एक मात्र मनान दवरया, तांकां सदांच बोगसूंक जाय आनी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान सारूंक तें समोर पोवंक जाय. म्हणटच हें कशें करूंक जाता, प्रत्येक सुस्कारान करूंक जाता. जेन्ना आमी सुस्कार भायर सोडटा तेन्ना आमचो पवित्र आमचो आत्मो आनी आमचें जिवीत कूड मन आनी आत्मो सगळें जेजूच्या ताब्यांत करूंक जाता प्रत्येक सुस्कारांत. ताचे कडेन दिलें गेलें, तो मागीर ताचेर आशिर्वाद घालता आनी सुस्कार भितर घेतना जेजू आमचे सवय येवन आमकां सगळें बरेंपण फावो करता. जेजूच न्हय पूण जेजू बरोबर आसा ताचो बाप आनी पवित्र आत्मो, तेगूय जाण आमचे सवय बरोवन येतात आनी हे गोठायेन आमच्यान फुडें वचूंक जाता. तर आमी किरकोळ मनशां येदें व्हडलें हो संवसारच तर पळयशात जाल्यार आमी एक धाकटले किटोक कशी, धाकटले कोणो कसो मातयेचो, तरी पूण देव आमचे सगळें जियेता. आनी देवा बरोबर तर आमी जियेत, तेवा भाशेन आमी जातल्या आनी बरें पळय तें करतल्या, दुसऱ्यांक आमी बक्षितल्या आनी आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक देवाच्या ताब्यांत करून देवा बापाचे सारकें आमी उदीक जातल्या. हें सगळें घडच्याक आमी आतां आमच्या आत शेवंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजू उदेशी बाप आनी पवित्र आत्मो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोवन येता. आनी सुस्कार भायर सोडटना देवान दिलेलें जिवीत आनी आमी थोड्यो वस्तू आपणायलेल्यो आसात आपलेपणाक लागून, तें सगळें पातक आनी देवाचे गूण आमी ताच्या ताब्यांत सुस्कार भायर करतना ताचेर दवरया. देवाचेर आमी सगळें आमचे समोर पळोवया. घे सर्वेस्पर म्हजो आत्मो म्हणून ताका सांगया आनी आत्म्यान कुडींत मनांत आसा तितलें ताचेर दवरलें म्हणटच तो ताचेर आशिर्वाद घालून बरें पळय तें अदीक बरें करून दिता, वायट काडटा आनी आमकां आपल्या बरेपणान भरून काडटा. प्रत्येक सुस्कारान देवा सवय असल्या मागण्यांतल्यान आमचें जिवीत सारूंक लागल्या. आनी हे भाशेन सात्ताना सगळी आमची मागणी इंतेसां आसा ती मनांत दवरया आनी ती बी ताका दिवया आनी ती तो पत्करून आमकां बरें आनी ताचे कितें अदीक दिवंक जाय पळय तें दितलो. सगळ्या संवसारा पासून आमी मागया. सेकेंड वेव पर्यंत आतां स्टार्ट जाल्लें आसा कोरोना व्हायरसाची आनी तें बरें न्हय म्हणून सगळे लोक म्हणटा. तर देवान आमकां तातूंतली सुटका दिवची म्हणून हे मागणें करया. सोर पुदितारा आनी काकळूच सारा देवा,
तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसार बोर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबातनी ती कोणवाळेन आयकून घे. ह्या अवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विज्ञानाक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे झालमायन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आतां आमचें जिवीत सगळेंच जेजूक ओपून दिवया बेठोणी वरवीं. Page 29, C4, Asa Jesu, Asa Jesu. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान मागणी आनी देणी देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नखे पवित्र सोबेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा, आमा मनशां पासत आमच्या सोम्याक गोवाय दिवंक भाग्यवंत इस्तेव आपलो जीव दिवंक पाटी सरलो ना. विस्वासी शिसाचो मोग समरुंबून जेजूच्या अप्रोमीत मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. ह्या बलिदाना वरवीं जेजूक साक्षी दिवंक आनी कश्ट दोगां मदें लेगून तुका विस्वासी रावंक आमकां बळ दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओ यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुर पवित्र आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. स्तेव तुज्या रोगता साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट कोत्ताय आनी अशें तांचे असुकतायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजोडायताय. देखून सुर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेस खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. वार्ताचो गूट पोरगोठुया. Jezu melo, Jezu żywot zala, Jezu nowian etolo. Jezu melo, Jezu dziwon zala, Jezu nowian येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तुजे पोती भाग्यवन झुजे भाग्यवन दौरम दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. Amen. पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजू सारकीं आमी जावच्याक जेजू बरोबर हे मागणें म्हणया आनी सगळीं जी आमची देसां ती ताणें शांती पावयल्या पुरो म्हणून आतां ताच्या पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान म्हणया. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटय चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरम दुतांक पडलें आनी आतां आमकां हांगसर राजीर आसलेल्यांक घराजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. Amen. जेजूची शांती घाल तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जेजूच्या एकवटान एकामेकाक आमी ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले
आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यात शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टां. तुजे सुरशिलो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. एक तुझी आज्ञा आमकां पेज 51 D9. पेज 51 D9. दोळे धांपून जेजूक आमी भितरल्यान एकवटून रावया. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशी पोरमणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत
तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सुर्गीच्या बापा, धोर्मदुतांनी नेमलोलो तुजो प्रधान सेवक भाग्यवंती स्तेव पवित्र सभेंत उर्बेन गरजेवंताचे चाकरेक लागलो. ताच्या समारंभा समयार आमची सोडवण करचे खातीर जल्मल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी घेतल्यांत. ह्या देण्या पासत तुका दिनवासून आमकांय आमच्या भाव भयणीची सेवा चाकरी करूंक उमेदीन बोर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. मातसोगत बसात. फाल्यां आयताराची आनी फर्स्टाचेर पयलेर मिसां सकाळची हे भाशेन जातली 7, 8, 9, 15, 10, 10 मिस इंग्लीश भाशेन. पूण पयलेर म्हणजे 29 सांगे रातीक मुद्यानीर मिस आसतले. पूण तुमी 11 हांगसर येवंक जाय. 11:30 आमी आमचे सर्वीस स्टार्ट करतले. पयले सुवातेर एक पवित्र अर्देवर बुजोवन आनी मागीर 12 आमी मिस स्टार्ट करया. पूण हें कित्याक जाय? देवा कारकान दिवच्याक ह्या आख्या वर्साक आनी नवें वर्स स्टार्ट करच्या आदीं आमी हे उमेदीन जेजू सवें आमचें जिवीत मांडून स्टार्ट करया. म्हणटच इंग्लिशीन मिस जातले. तुमकां तर ह्या मिसांनी वांटो घेवंक जाय. ह्या मिसांनी मातशें तुमचीं नांवां वॉट्सॅपाचेर पाठयात आनी कितलीं जाणां येतलीं. एक नांव कितलीं जाणां येतलीं हिंच्या दिसा हिंच्या मिसान. हे भाशेन तो तुमी दिशात जाल्यार आमकां सोंपेपणी तुमची नोंदणी करूंक जातली आनी तुमकां कन्फर्मेशन धाडूंक जातलें. तर हे भाशेन करात. वाचपां आतां तुमी बरे भाशेन करूंक लागलेलीं आसात. आदीं सॉर्ट करून येताले आनी वाचपां बरीं जायनासलेलीं. पूण हाचेर वॉट्सॅपाचेर तुमी तुमचें नांव धाडलें म्हणटच हिंच्या दिसाक आनी हिंच्या मिसाक आमी तुमकां रोखडेंच म्हणून हितून तीं वाचपां धाडटा. वॉट्सॅपाचेर प्रॅक्टीस करूंक जाता आनी मागीर खरेपणी देवाचें उतर परगटूंक जाता. हे भाशेन तुमी करतात म्हणून देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्या जाणांक. पूण तुमकां दिवंक जाय जाल्यार तुमचें नांव ह्या नंबराचेर पाठयात. 9623639257. सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. जी हांगसर आमकां हे मीस तुमचे फुडें हाडूंक वावुरतात म्हण हितून साकिस्तान येरां हांगसर वावुरतात तीं वाचपां केलेलीं आसा, गायन करतात आनी आमकां आमचो ब्रदर लिन्से आनी हेर मीस दाखोवपाक वावुरतात. तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आनी तुमकां सगळ्या जाणांक तुमी व्हडा भक्तीन येतात आनी मिसान भाग घेतात. दुसरीं संवसारांत पडलेलीं आसा खंयसरूय थान तुमी मिसान आतां वांटो घेवंक लागलेलीं आसा. सगळ्या जाणांक तुमकां दिनवासतान देव बरें करूं म्हणटा. आयज फेस्त म्हणटत इस्तेवाची परबीं सगळ्या जाणांक तुमकां हॅपी फिस्ट ऑफ सेंट स्टीवन टू ऑल ऑफ यू. आनी आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सोर पुदितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी सो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन त्या शांती पावय म्हूण मागता हांव. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटा हांव. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. T26 मारिया माय मोजी पेज 215. Maria, my Magnici,
Tawinzol moleli Maria Mãe Jesus Maria Mãe Mochi Maria Mãe Godeci Kota Vinzol mololi Maria Mãe Jesus Maria Mãe Mochi Boguchena Danzan Mocherdota Marvoli Godsa Spirita Terita Modache Mai Moje Luta Maria 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 Mostima Maria 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 Maria